ताणी अनेक नावा जाहीर करतले म्हणून सांगिल्ले आणि ताणी ते केलेच। पण एक प्रश्न घेऊन वास्कोत गोयचो आवाज हे बिगर सरकारी संस्थेन भौशीक बसका घेतिल्ली, ताका शेकड्यांनी लोक हाजीर असलो। कोळसो, न्हयांचे राष्ट्रीयकरण, प्रादेशिक आराखडो, केसरवाळ प्रकल्प ह्या प्रश्नांचेर मुखेलपणान चर्चा जाली। कोळशाचो प्रश्न मोविन गुदिनो आणि मिलिंद नायकान गंभीरतायेन घेवंक ना असो आरोप केल्लो जाल्यार केसरवाळच्या वादाचेर निलेश काब्रालाचे नाव घेतिल्ले। पळोवया पुराय बातमी। सागरमाला मास्टर प्लॅन हाडून केंद्र आणि राज्य सरकार गोंयाक कोल हब करपाक सोदतात अशें गोंयच्या आवाजाचो निमंत्रक कॅप्टन वेरिटो फर्नांडीस म्हणटा। हे आमचे डॉक्युमेंट्स न्ही, त्या पासत आमी कितें दाखयता ते फॅक्ट्स। ही पळय आसा ही बायना बीच, तुमकां खबर आसा पोरू जुनान आमच्या नुस्तेकारांची घरां मोडून उडयल्ली आणि लोकांक कितें सांगले की बुड्डी येतली आणि सगळी घरां बुडून वेतली, आमचो लोक मरतलो आणि झाडां घरां सगळी मोडून उडयली। गरीब लोक ते आमचे नुस्तेकार। म्हळ्यार आता तुम्ही आयकना CRZ इज बीइंग रिड्यूस्ड टू 50 मीटर्स, म्हणजे पोरू तुम्ही घरां म्हणलेली ते सगळे फोटी आमच्या गोंयच्या लोकांक फोटोन तुमचे हे 5 स्टार बांदपाक गोंयान 50 मीटर रिड्यूस केला। हे पोरू पळय घरां म्हणलेली तांकां कोण कॉम्पेन्सेट करतलो आमच्या गरीब लोकांची? हातून दाखयता ही कॉन्स्पिरसी सरकाराची। हो पळय सेंट्रल गव्हर्नमेंट हा, स्टेट गव्हर्नमेंट हा आणि MPTची ही कॉन्स्पिरसी आमकां कावर करपाक। आणि हो फायदो कोणाक जातलो? अडानी, वेदांता आणि जिंदाल हे आमी तुमकां दाखयतले। आता ही पळय ती बायनाची बे जी ताणी घरां मोडून आमच्या गरिबांची काबार केल्ली पोरू। ही वास्को बीच तुमकां खबर आसा, कोण पळोवंक ना जाल्यार हांगा लागींच आसा। ही वास्कोची बीच अजून पासून सांबाळलेली आमचे खारवी भाव। आणि तुमकां पयलो उलोवपी पळय आसा आमचो कुस्तोद बाब आयिल्लो, ताणें एक्सप्लेन केल्लें हे ऑल कनेक्टेड आसा, ही व्हडली कॉन्स्पिरसी। आमी पळय कितें दाखयता ते कुस्तोद बाबान सांगुल्लें पळय तें। आणि ही गोष्ट केन्ना स्टार्ट जाली? जानेराचे 2016 आमचे नुस्तेकार भाव नुस्तें मारताले आणि ताणें पळयलें की ड्रेजिंग जाता। ताणें विचारपाक गेले, अरे बाबा तुम्ही ड्रेजिंग कित्याक करता? तांकां खबर आसा ड्रेजिंग केलें म्हणजे कितें तरी आमचो डिझायन आसा, कित्याक ड्रेजिंग करतकूच आमचें नुस्तें वेता, कुल्ल्यो सुंगटां जे लो डेप्थार पळय जाता ते सगळे मरून वेतले। जेन्ना विचारपाक गेले तांकां सांगूंक ना, धांवडान घाले। सो आमचे हे खारवी भाव खंय गेले? NGT पुणे केस फायल केली आणि थंय गोमन आयले that it is a big conspiracy, या ड्रेजिंग बेश्ट न्ही, व्हडल्यो केप सायज वेसल हाडूंक सोदताले। ही काळी लायनीचेर नदर मारा, ही वाडत आसा। ही कितें? दिस इज जो कोल पळय गोंयान येता तो वाडत आसा। आता सध्या सुमार हे पळय 218 आमी ऑलमोस्ट सुमार 20 मिलियन टन पर इयर येता। तांचो कितें प्लॅन आसा? टू इन्क्रीज इट टू ऑलमोस्ट 51.1 मिलियन टन्स। म्हणजे आमचे वास्कोचे गोंयचे कितें जातले? काबार जावन घेतले आमचे। हो तांचो प्लॅन। आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन ह्या दिसांनी एक दीस शेतान म्हूण देंवले, खूब लोकांक हेल्प केलो रोवपाक। ते पळोवन मिनिस्टर घाबरले। 2 मिनिस्टर ते ल्हान बी सगळे करून शेतान देंवले। तो आनी फोरवरचो एकटो आसा तर कितें केलें? हांगा इलो चिकोल लायला, हांगा इलो चिकोल दाखोवपाक आनी फोटो काडटा। अरे शेतान काम करपाक हा कर मरे, नाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन तुमकां शिकयतले। आणि तो नाल पळय आसा, ही इज एन अग्रिकल्चर ग्रॅज्युएट। अग्रिकल्चर नाल फोटिंग पळय अग्रिकल्चर। तो कितें फोटो पळयलो आसतलो तुमी, मोदी रावला शेतान सारको सेंटराक असो पळयता कॅमेराक आणि रोयता। अरे इफ यू आर एन अग्रिकल्चरल ग्रॅज्युएट, शेत खंय लावपाचे कमी आसता ते खबर ना, सायडीच्यान फोटवाक लागून देंवला तूं। हे आमचे ते 100 नवयो आमी म्हणटाले पळय ते, हो तांचो डॉक्युमेंट, आमचो न्ही। शापोरा, कुंभरजुआ, साल, जुवारी, मांडोवी, म्हापसा हे सगळे 100 फाटलो BJP सरकार आशिल्लो नोव्हेंबर 2016
बेगीन सायन मारून दिली बिफोर द इलेक्शन किंवा तांकां खबर आशिल्ली पिड्डेर बी जायत जाल्यार सांगपाक जायना दुसरो सरकार दितलो काय ना तो. हे इनलँड वॉटरवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया कितें सांगता आमकां दे शूड बी सेफ शिपिंग नॅव्हिगेशन अँड ऑल्सो कंट्रोल. म्हळ्यार हातून ह्या एक्टान एक भयंकर एक उतर यूज केल्लें आसा आनी तें उतर जावन आसा अपर्टनंट लँड. बरी उतरां इंग्लिशीची यूज करता. म्हाकाय समजनाशिल्लें डिक्शनरी ओपन केली पळोवपाक. अपर्टनंट लँड कितें तुमी पळयलां आमचे न्हंयो आसा तो जुवारीत आसा दोनाय सायडीक लँड आसा शेतां आसा घरां आसा. अपर्टनंट लँड कितें दोनाय सायडीक पळय कितें जागो आसा तो अनलिमिटेड ते वेदर डिमार्केटेड कोणाच्या नांवार आसा ना नांवार आसा तो सगळो फोर्सफुली घेवपाक जाता. तशेंच कोळशाच्या प्रस्नाचेर सारकी भुमिका घेवंक ना म्हूण मुरगांवचो आमदार मिलिंद नायक आनी दाबोळेचो आमदार मॉविन गुदिनोक हे संघटनेन दोशी थारायल्यात. बाबू आजगांवकारान स्टेटमेंट दिलो मोपा एअरपोर्ट आपूण जावपाक दिवचो ना. मोटरसायकली घेवन युथांचो गेलो. इट वॉज फ्रायडे. संडे कितें सेटिंग जालें GMR ताचें. मंडे म्हणपाक लागलो बरें आमच्या युथांक काम मेळटा जाल्यार स्टार्ट करा. हाका दिसलें तशेंच दिसता म्हण म्हाका ती डावट लागता. सडनली वो उठता आनी सांगता कोल नाका म्हण मागीर ओगी पडटा. हो आनी पळय दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी JSW चो ट्रक घेतला गार्बेज कलेक्शन. अरे आमकां मारूंक सोदता त्या कंपनीचें तुमी तर डोनेशन घेशात अशें आनी कितें उरलां मागीर तुमकां तोंड ना तांकां आडावपाक. JSW अडानी वेदांता ते ऑलरेडी आमकां मारता तांचे कडचे डोनेशन घेता म्हणजे कितें तोंड बंद. हें चिकलेन आसा हें पळय JSW. हांव सांगता पंचायत मेंबरांचो कांय गुन्यांव ना तांकां बाबड्यांक फोर्सान दिलां आसतलें. तुमी वगीर राव हांव दिता ते घे. 27 एप्रिलान आमी मडगांवां घेतली लोया मैदानार आनी ह्या सरकाराक वॉर्निंग दिल्लें तुमी जर सुदारना हे रिजनल प्लॅन बंद करना जाल्यार आमी परते रस्त्यार येतले. रिजनल प्लॅन कित्याक आमी फायट करताले. इट इज द मदर ऑफ ऑल इवल्स मदर ऑफ डिस्ट्रक्शन. सगळी जमीन शेतां दोंगर भाटां सगळें सेटलमेंट केल्लें कोणाक भायल्यान येवन रावपाक आनी भायल्या येतकूच कितें करता तांकां मोग ना गोंयचो. ते जल्मले आमी गोंयचे. आमकां पळोवपी कोण आसा निवडून काडलेले तांची तोंडां बंद जाल्या पळयलां तुमी. आनी तरी पूण आमी 2-2.5 म्हयने एंगेजमेंटार रावले. चीफ सेक्रेटरी म्हणपाक लागलो आवय सायबा असल्यो प्रॉपर्टी घेवन जाल्यार दाखयलो ताका. गव्हर्नर मृदुला सिन्हा गेल्या ती म्हणपाक लागली कुछ कारवाई करूंगी मैं. ही उतरां तिची. मैं चीफ सेक्रेटरी को बोलूंगी तुरंत कार्रवाई हो जाए. ये क्या किया है MLA ने. अजून काय सगळे गोंयकारांनी एक आवाजान सरकाराक सांगलां की आमकां हे तुमचे जे तुमी डेव्हलपमेंट म्हणटा पूण जे खरें म्हळ्यार गोंयचे डिस्ट्रक्शन ते आमकां नाका. ते बंद जाल्ले जाय पूण सरकार आमचें आयकना. वयल्यान आनी स्पिडान आनी फास्ट डिस्ट्रक्शन करूंक सोदता. गोंयची नाशाडी करूंक सोदता. सो आयज ही जी मिटींग आसा ती मुरगांवचे जे लोक आसात तांकां आमचे कडेन जे फॅक्ट्स आसात जे आमचे कडेन सत्य आसा ते लोकां मुखार आमी दवरतले. सगळे PDAचेर आसूं नाल्यार रिजनल प्लॅनाचेर आसूं CRZाचेर आसूं नाल्यार फॉर एग्जाम्पल लोकल इशू केसरवाळ स्प्रिंगाचेर आसूं हे सगळे इशू लोकां मुखार आमी दवरून लोकांक एक जागृताय हाडपाक सोदतात. केसरवाळ न्हंयची उदरगत म्हूण सांगून आमदार निलेश काब्राल रियल इस्टेट स्कॅम करता असो आरोप गोंयच्या आवाजाचो वांगडी जॉन डिसान केला. केसरवाळात जे सुवातेर हॉटेलाचो प्रस्ताव दवरला थंय लागसर काब्रालाची सुवातूय आसा अशें तो म्हणटा. दिस इज ओनली अ रियल इस्टेट स्कॅम. हॉटेल बांदूंक जाय जाल्यार जायते सप्लाय एंड डिमांड आसतात. सो हांगाच कित्याक बांदूंक जाय. सो निलेश बाबाक सांगता तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून व्हरून बांद. आनी तुमी तोंड्यान पोनस केल्ले आसात बिटिंग बिहायंड द बुश. तुमी पेपराचेर घातला न्यूज टेंडर घातला 28,000 स्क्वेअर मिटर्स 3-star होटेल एंड अबाव. सो यू आर नॉट क्लियर एंड द होल ऑफ गोवा इज आस्किंग वाय ओनली इन दीस प्लेस. आनी तुमी हे लोकांक 30,000 घातला पूण थिंगा 92,000 स्क्वेअर मिटर गोवा ट्युरिजमाक लागीं आसा. आनी तुजोय लुगार थिंगा मुखार आसा.
12,600 आमी हो दाखयलेलो आसा. सो ते तुमच्या लुगाराक डिमांड येवंक हें कोत्तात काय तुमी निलेश बाब? हाचो लोक विचारता. काँग्रेसीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान गोंयच्या आवाजाक तेंको दिला. आयकात तो कितें सांगता तें. गोंय साल्वा करपाचें इम्पॉर्टंट आहा आनी गोंय जर साल्वा करतले NGO म्हणटे जायच. लेजिस्लेटर्स हॅव नॉट ब्रॉट एनीथिंग इन द असेंब्ली फॉर द लास्ट 5 years. इट इज द NGOs who have helped the legislators to bring some issues in the assembly. हिस्ट्री काड्यान चोय लास्ट टायमाक विजयाक रोहनाक सगळे NGOन इश्यू दिल्ले. आतां हांव एकलो आहा थिंगा. I will fight. I will see that even we oppose PDA, we oppose everything about it. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले आनी व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी.